हांव एंथनी डिसिल्वा मातशे उपकार मागता तुमी सगळ्यांनी म्हाजो व्हिडिओ तुमकां लायक जाता जाल्यार एंथनी डिसिल्वा म्हूण चॅनल आसा युट्यूबाचेर मातशें सबस्क्रायब करात. नाव लेट मी कम टू द चोडवळ पळय चलता गोंयांत अबाउट बिट्रेयल ऑफ द वोटर्स. फॉरगेट अबाउट बिट्रेयल ऑफ द पार्टी, वोटर्स इन जनरल. पयले सर नमान कोत्ता आनी देव बरें करूं म्हणटा देवाक मागता आर्गां बाब एल्टन डिकॉस्टाक, बाब युरी आलेमाव आनी बाब कार्लोस फेरेराक. कितें इन स्पायट ऑफ ऑल दीस यू ऑल स्टूक एंड यू ऑल स्टूड बाय द electorate, including Viresh Bab, Cruz, Silva आणि वेन्सी. आता माझे वेळ्ळेचे सांगता. वेळ्ळे मतदारसंघात आमकां फकत 5% वोट पडलेले बीजेपीक. सो ऑलमोस्ट 95% पीपल डिडंट वॉन्ट बीजेपी. जाल्यार तुमी म्हाका सांगात आमचे वेळ्ळेचे आमदार क्रूज सिल्वा जरी तर बीजेपीक गेलोलो जाल्यार आमचे वोटरांचे कितें जायत काय. आमी जेन्ना ताका सपोर्ट केलो वी मेड इट व्हेरी क्लियर टू हिम कम वॉट मे वेदर इन रुलींग ऑर इन द ऑपोजिशन यू विल स्टिक विथ दट पार्टी इन वीच यू हॅव कम. कोण इंडिपेंडंट हूंय वयता आय हॅव नो इश्यू. बट एक पार्टी सिंबलाचेर तुमी येयले जाल्यार कशें तुमच्यांनी लोकांक इलेक्टोरेटाक फटोवपाक जाता. इट वील बी अ डिझास्टर. आमी क्रुजाक सांगलां तूं ऑपोजिशनान राव जाता तितली कामां कर. तुजें काम एसेंब्लीन उलोवपाचें आमचे मुद्दे. सीएमान जावन गव्हर्नरान मिनिस्टरांनी तुजें आयकल्लें काम करून दिलें बरें जालें. जावंक ना एट द एंड ऑफ द इलेक्शन यू कॅन ऑलवेज कम विथ ऑल युअर डॉक्युमेंटेड एविडन्स आनी लोकां फुडें घाल. लोकांक जर तो परवडटा ते तुका हाडटले, नाजाल्यार तूं घरा बस आनी देव तुजेर बेडसां घालतलो. यू कॅन ऑलवेज गो बॅक होम. लूक इन टू द आयज ऑफ युअर चिल्ड्रन जस्ट लायक युरी आलेमाव बाबान म्हणला तशें. आयचे इतले 8 जाण पळय गेल्या. हाव मेनी ऑफ यू कॅन गो होम, लूक इन टू द आयज ऑफ युअर पेरंट्स, लूक इन टू द आयज ऑफ युअर वायफ, युअर चिल्ड्रन एंड युअर ग्रँड चिल्ड्रन. नाजाल्यार हे पळय तुमी चिटींग केलां लोकांक. बायबलान बरयलेलें आहलें जुडास चिटीड फॉर सम पेन्स. ही चिटीड, ही बिट्रेड जीजस. मागीर फाटल्यान वचून ताणें गोड घेयलो. तुमी कितें करतले हांव नको. पूण एटलिस्ट आय कॅन टेल यू वन थिंग. जरी तर तुमी लूट मारून पयशे घेतल्या थोडो एक भाग तेजो सांबाळून दवरात आनी एक शिमतोर बांदात. द वे जुदासाचे पयशाची शिमतोर बांदलेली ते भाशेन एक शिमतोर बांदून दवरात तुमी. आतां स्टॅटिस्टिक्साचेर या. स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इजी constituency for the BJP to have been won. Let us go to Marmagua. Marmagua and BJP got almost 43% ahlo. So that means almost 57% voters didn't want BJP. जर संकल्प कसो तूं म्हणटा तुका लोकांनी वच म्हणलो म्हणून. चल काँग्रेसाचे सपोर्टरान तुका वच म्हणलो मरे बीजेपीन आनी बीजेपीचे सपोर्टरान तुका आपयलो मरे. सो बीजेपी आनी काँग्रेस सपोर्टरांचे वोट बँक धरले जाल्यार ऑलमोस्ट 95% जाता तुजे. सो वाय डोंट यू कॉन्टेस्ट कर मरे. आनी तूं लास्ट डे पासून तुवें सगळ्यांक सांगतालो मरे आपूण खंयच वयचो ना म्हणून. तुजें आख्खें लायफ काबार जालें म्हणटालो मरे तूं काँग्रेसीन. दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी सांताक्रूज दॅट ऑल्सो वॉज मच इजियर कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर बीजेपी टू विन धर तूं. इन स्पायट ऑफ दॅट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन रुदल बाबाक हाडलो आनी तिगा 28% बीजेपी आहा. जाल्यार तूं म्हाका सांग 28% बीजेपी आहा. दॅट मीन्स ऑलमोस्ट 72% पीपल डिडंट वॉन्ट बीजेपी रुदल बाब. तो तूं कोणाक सांगून गेलो? दिगंबर बाब देवाक सांगून गेलो. तुवें अर्द्यार हात धरून तुवें मामीक विचारले. अरे ती मामी बाबडी कितें म्हणटा आसतली म्हूण कोण जाणा मरे स्वर्गराजान. तुज्या मामीक आमी सेल्यूट करताले मरे. शी वॉज द आयर्न लेडी ऑफ गोवा. तेजें नांव दवरलां रे तुवें. नाव वेन यू गो बॅक होम कॅन यू लूक इन टू द आयज ऑफ युअर वायफ. कॅन यू थिंक ऑफ युअर पेरंट्स. विल यू बी एबल टू लूक इन टू द आयज ऑफ युअर चिल्ड्रन अँड टेल देम दॅट यू हॅव बिहेव्ड लायक अ बिट्रेयर लायक जुडास. तिसरो आहा तो आमचो मडगांवचो 26% आहा ते कडेन बीजेपीचे. जाल्यार तूं म्हाका सांग मरे 74% लोक
दे डिडंट वॉन्ट बीजेपी दिगंबर बाब, दे डिडंट वॉन्ट. तुका कितले रे मोदी ऑलमोस्ट 60% आसा मग तुकडे. आता सगळे धरून बीजेपीचे धरून काँग्रेसाचे ते सपोर्टरान तुका वॉच म्हणला पळय, तू फोटो मारता जाल्यार तुजे 85-90% तुकडे आहा मरे लोक. बोस मरे कापसता जाल्यार तुका हांवें आनीक एक दीस लोया मैदानाचेर चॅलेंज केलेलो 1.5 म्हयनो पयलो. तुका कापसता जाता तूं मडगांव बसून दाखय म्हणून. 95% वोटर तुज्या वाटेन आसल्यार पासून तुका आमी पिड्यार करून दिता. कित्याक दिता रे तूं? तुजी भुरगीं बायल आहा मरे, नात्रां आहा मरे, आई वडील आसा मरे, तेंचे वचत धोड्यान सांग तांकां आपल्यान अशें अशें केलां म्हणून. इवन गॉड सेज द पेरंट्स आर मच टू बी रिस्पेक्टेड म्हणला देवान. वचन तुज्या वडिलांक सांगून पळय वॉट यू हॅव डन इज रायट ऑर रॉंग. आय डोंट अंडरस्टँड. अशें कशें जाता तें कांयच समजना मरे तुमी. नाका रे आमकां डेव्हलपमेंट. ती ही सायकल आनी बी सायकल नाका आमकां. जमिन्यो खावन काबार जाल्यो मरे, गोंयांक काबार करून उडयला. आनी तुमी आतां ते डेकॉयटीक हांगान पत्ते भितर सरले मरे सगळे डेकॉयट्स तुमी. चवथो म्हणल्यार हो कांबुरजीवाचो. अरे हो राजेश फळदेसाय सान फ्रांसीस शाबियाराच्या नांवान येयला मरे तूं. तुका काँग्रेसाच्या सपोर्टरान तुका सांगले वच म्हणून. अरे देर वॉज अ सिक्रेट बॅलेट डन नो राजेश बाब. 19% बीजेपी मरे. दॅट मीन्स ऑलमोस्ट 81% डिडंट वॉन्ट बीजेपी. आणि तू तिथून गेलो मरे. दिस इज अ डे लाईट डेकॉयटी मरे ऑफ द वोटर्स. कॅन यू ऑल्सो गो होम लाईक द वे युरी आलमाव सेड. He can go home, look into his 3 months old child and tell the child that this is your father, that he stood by them for their future generation म्हणून. हे मानकुल्यांक गोंय काबार केला मरे तुम्ही. बसून दाखव मरे राजेश बाब. व्हडल्या गोंयांत बसून दाखय रे तुका. एक एक गांवांनी चलोन तुका आमी भायर उडोवन दाखयता तुका. तूं बीजेपीर बसून दाखय चल. आणि लास्ट आणि फायनल नेल इन द कप यू नो आलेस बाब म्हणटा तो. अरे कोणूय बाबा 60 वर्सां जाली म्हणटच ही बिकम मोर लविंग, मोर केअरिंग टुवर्ड्स हिज फॅमिलीज. कॅन यू गो अँड लुक इन टू द आयज ऑफ युअर पेरेंट्स इफ दे आर देर? कॅन यू लुक इन टू युअर वाईफ्स आयज? कॅन यू टेल हर that this is what you have done? Can you tell your children and your grandchildren? सारखे सांगला मरे. ही रिटायरमेंट पॅकेज तुम्ही घेतल्या. In that retirement package तुका सांगला तशें keep some funds for the cemetery to be built in all you 8 people name. सगळे contribution करा आणि एक शिमतोर बांधा तुमच्या नावान उगडासा. It will remain in the history of mankind. The cemetery of Judas in Goa म्हणून. I don't know. आमचोय आमदार आसा मरे विरेश बाबा हा मरे. तो एकटो मरे झगडटा मरे एकटो. ही डजंट माइंड whichever party he belongs. People may not agree with certain conditions, certain issues of a particular party. Maybe it is Congress or Aam Aadmi Party or RGP. But the तीग जाण रावले मरे. It is easy for Cruz, Silva and Venzi to go to BJP. More easy. तेमी दोगूच जाणां वचपाक जाय. And much more easy is for Viresh Bab Borkar. ते वचना मरे. लज मरे तुमकां. शेमड्या मरे तुम्ही. इतले जोडून कोट्यांनी पयशे करून तुम्ही गेल्या. आणि तो गरीब भुरगो मरे तो विरेश बाब इज अ व्हेरी सिंपल पर्सन. आय हॅव बीन टू हिज हाऊस. आय नो हाऊ ही लिव्स. इवन देन दॅट मनी कुड नॉट टेम्प्ट हिम. इज ही प्रे इन दिस वर्ल्ड? डिस्गस्टिंग. बसायन दाखय. गेले ते गेले तुम्ही पोतोन येताय. ये बोसाय दाखोया. कापोस्ता दाखोया गोंया. आउट ऑफ यू 8 एकलो पासून येयल जाल्यार वी विल लीव पॉलिटिक्स फॉर एव्हर अँड एव्हर. अरे हांव जालो जाल्यार आमचे क्रूज सिल्वाच्या घरा कडेन वचून बसतलो हांव. दीस रात बसतलो. देव बरें करूं हे माणकुल्या गोंय. आनीक एक फावटी मान बागयता विरेश बाब, क्रूज सिल्वा, वेन्झी, वेगस
बाब कार्लोस फेरेरा, युरी आलेमाव आनी एल्टन डिकॉस्टा. देव बरें करूं, तुमचे दान आशिर्वाद घालूं. मे गॉड ब्लेस यू एंड दीस जीसस नाव गणेशा will take care of all of you. Thank you very much.